सूर्यवंशी निवृत्ती म्हणून ते हावजिंग बोर्डाचे फ्लॅट्स आसले हावजिंग बोर्डा सो ताणें आमकां कितें सांगलें की आमी ताजे बरोबर गेले तेन्ना ताणें सांगलें की फ्लॅट्स अवेलेबल आसा 72 LIG फ्लॅट्स आसा सो ताणें कितें केलें ताका आमी पर्सनली वचोन मेळ्ळें सो ताणें कितें सांगलें फ्लॅट्स अवेलेबल आसा तुमी 1-1 लाख रुपया जर दीत जाल्यार तुमकां सगळ्यांक 1-1 फ्लॅट अलॉट करता म्हणून सो त्या प्रमाणे ताणें आमकां 25 years रेजिडेंशियल आनी एक इनकम सर्टिफिकेट मागली सो आमी ताका तें प्रोवायड केलें आनी प्रोवायड करतकीर ताणें सांगलें 1-1 लाख रुपया तुमी दिया सो आमी सगळ्यांक ताका एक फ्लॅटा फाटल्यान 1-1 लाख रुपया दिले डिफरंट स्टेजीर दिले कोणाकच खबर ना कोण कितले दिता ते सो अशें करून सगळ्यांनी एक बराबर दिलें ना एकटे करून तेणें अशें करून 40 लाख केले आसतले पूण आमी आज सद्या 20 जाणां आसा सो मागीर ताणें आमकां सांगलें तुमी थंय ऑनलायन जावपाचें आसा तुमी थंय वचपाक गरज ना ऑफिसान बसपाची गरज ना तुमी एक काम करा सगळें हाडा आपल्या कडेन दिया तुमचो डायरेक्ट नंबर काडटलो आनी आमकां लेटर दितलो म्हणून सो लेटर आयलें म्हणटकीर तुमचे फ्लॅट ते कन्फर्म आनी आमकां तेणें ओपन चावी ओपन करून एक फ्लॅट आमकां तेणें दाखयले हे तुजे फ्लॅट हे तुजे फ्लॅट कशें करून आमकां एकल्या सेपरेटली व्हरोन ते दाखयले आनी मागीर आमी परत इन्क्वायरी काडपाचें आसा म्हणून आमकां कळ्ळें की फ्लॅट्स सारके काडपाचें जालें म्हणून आमी तेजे फुडें परत गेले जाल्यार थंय घरा कडेन गेले जाल्यार तो ना फरार मनीस फरार तो आज मेरेन तेजो पत्तोच ना आनी 2 म्हयने जातले हे गोश्टीक आनी तो हेरम केरकर अंडर इंजिनियर म्हणून काम आसता तेजी ते फ्लॅटाक आसा ती 5 वर्सां जाली ती थंयच रावता ताजी फॅमिली आसा फॅमिली हांगची पेडणेची फॅमिली म्हळ्यार बायल तेजी पेडणेची ती गोंयकार हिंदू ती आनी 2 भुरगीं आसलीं भुरगीं बी सगळीं स्कुलाक वयता हे विस्वासान आनी आमचे वांगडा भोंवपी तो बराबर आतां हो सूर्यवंशी कोण तो निवृत्ती म्हणून आहा तो हावजिंग बोर्डाचो कोणूच नाशिल्लो म्हणून त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो इंजिनियर आसलो आनी ताचे कडेन चावी आसल्यो सो तो चावी उगड्यो करून तांकां दाखयतालो आमकां दिसलें तो अलॉट करता म्हणून आनी आतां तांचे कानान घाल्ले आहा सो पुलिसे कडच्यान हांवें ताका सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराचेर केस फायल कर बिकॉज ही वॉज इव्हेंच्युअली वर्कींग फॉर समबडी वॉज द कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ द हावजिंग बोर्ड सो मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करून ताका चिमटो काडून ताजे कडच्यान तो मनीस मेळून हांचे पयशे एटलीस्ट पडते फ्लॅट अलॉट करपाचें म्हज्या हातांत ना देर मस्ट बी सम सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फ्लॅट्स तांकां जें दिसता की करप्शन म्हणटा तें आसाच म्हणून हें जें एक हें जालां पळय इस्टॅब्लीश फॅक्ट दीस हॅज टू कम आउट ऑफ द पब्लीक डोमेन लोकांचें हें भायर काडूंक जाय हें कित्याक जाता कित्याक हाजे पयलीं अशेंच करून अलॉट जाल्या आमी